बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज आमकां देवाचें उतर फावो लूकास एवांजेल 20:4 अध्याय 30:5 ते 40:8 वाक्य म्हणून आसा. लूक चॅप्टर 24 वर्सेस 35 to 48. तो वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशयंत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख धरली कशी धरली ह्या विशयंत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयता आसतना जेजू तांच्या मदगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण तें एक मेल्लें देखतां गाय म्हणून चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगी लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमच्या मतींत तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांव सुतो, म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसात तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विजमीज पावले की संगत सत म्हणून ते आनीकय दुबावताले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांय मणी खावंक आसा? तांणी ताका इंगल्यार भाजिल्ले मसलेसोय कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखार केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, ह्योच त्यो संगती तुमचे सांगता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयेन कितें बरोवन आसा तें सरू घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजूंक सारकें तांच्या मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोंसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिनी बदलापाक आनी पातक्यांच्या बक्षांचो संदेश जेरुजलेमांत सुरू करून चोर परसांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. आज ह्या देवाचें उतर आमकां फावो जालां. जेजू सक्कट 11 जाणांक एकच फावटी दिश्टीक पडटा. ते भितर आसल्यावर ते कितें एमावसाच्या वाटेर तांकां जेजू भेटिल्लो ते पाटी येवन थंय ह्या 11 जाणांक सांगता आसतना जेजू थंय दिश्टीक पडटा आनी जेजूचे विशयी तांकां चिंतूंक साधनातले आनी ते एका गोश्टीन घबरले, एका गोश्टीन ते भियोवन थरथरोवन कोण जायत मेल्लें जायत काय म्हणून भियेले आसतले. पूण जेजू तांकां म्हणटा, पळया, म्हाका आसले बरी हाडां आनी मांस आसले बरी मेल्ल्यांक आसनात. म्हळ्यार जेजूची पुनर्जीवन जाल्लेली कूड ते वळखूंक शकले नात. तितलेंच कित्याक जेजू रुपांतर जाल्लो आतां. कशें तापोर दोंगरार तांकां रुपांतर जावन दाखयलें सिसांक असो तो जातलो मागीर म्हणून. पूण त्यो तांकां उगड आसा कितें आयिल्लां. कितले 3 वर्सां जावन जेजूची शिकोवन तांणी आयकल्ल्यो. ह्यो संगती पुरो तांकां उगड्याप केल्ल्यो आनी त्या लोकां तावन तांकां सपरेट करून ह्यो पुरो संगती जेजून तांकां सांगिल्ल्यो. पूण ह्या घडये तांकां कितेंच तांच्या मतीक आयलें. आमकांय पळया, आमी कितलें देवाचें उतार एक फावटी वाचता, जायते रेतीरेक येता, जायते मागणे करता, जायते मिसाक वेता, पुरो येता. पूण त्या रेती सेंटरांत भायर येताना ह्या मिसाचें बलिदान जावन इगर्जेच्या भायर येताना आमकां मस्त जाणांक देवाचें उतार उडास आसना. जर कोणें ह्या पाद्र्या बांदकाले म्हणी खाणी सांगल्यार ती आमकां उडास उरता, पूण देवाचें उतार उडास उरना. कित्याक देवाचें उतर सांगता क्लियर. जर आमी मार्कस एवांजेल वाचता जाल्यार 4 अध्याय 15व्या वाक्या थंय सांगता, मेरेर पडलेल्या बिया बरी ते हे जावन आसात. देवाचें उतर आयकतच सैतान येवन तांच्या अंतस्करणांनी ओंपुल्लें सगळें काडून व्हरता. आमी खंय आसूं दी, रेती सेंटरांनी आसूं दी, ह्या इगर्जेनी आसूं, खंय आसूं दी, पूण थंय जाल्यार सैतान कितें करता, आमच्या अंतस्करणांनी ओंपुल्लें तें देवाचें उतर काडून व्हरता. देखून आमी ती सत्राय करीजे. आमी येत आसतना नितळ म्हणून नितळ काळजान येजे आनी खंयच्याय रितीची ती चिन्नां जावंक पुरो, संवसारी चिन्नां जावंक पुरो, ह्या संवसाराची बुलोवणी जावंक पुरो, ती आमच्या मतीक येवं नजो, त्या मतीक आमकां येवंक सोडूं नजो. आमी निरंतरी त्या सक्तीचेर आमी झूज मांडूंक आसा. त्यो सक्ती आमकां कितेंच पाडव करनातले बरी आमी एका रेतीरेक बसोनी 5 दीस थंय बसोनी जर देवाचें उतर आयकून तें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत फोळ दिवंक ना जाल्यार, तें ओंपुल्लें तें सैतान कान व्हरता जाल्यार आमी ते 5 दीस थंय दीस आनी रात म्हणले बरी बसून ध्यान केल्लें व्यर्थ जाता न्ही गे. पळय कितल्या जाणांच्या जिवितांत कितल्यो कितल्यो रेतीऱ्यो केल्ल्यो पूण तांचें जिवीत परिवर्तन ना. कित्याक देवसरान आमच्या अंतस्करणान ओंपुल्लें तें बी सैतान काडून व्हरता. देखून आमी सत्राय करीजे. हे सैतानाक खंयचे जागो म्हणून ताका तें कांय गरज ना. कित्याक म्हळ्यार जर म्हजे थंय आनी तुजे थंय कितेंय पातक आसा जाल्यार, एक खंयची वायट सवय आसा जाल्यार
ते एक चॅनल आमी सैतानाक उक्तें केल्लें बरी. तो भितर येता, आमच्या अंतस्करण ओंपलें सगळें काडून व्हरता. तुमी सदगी हे पळया, तुमी ते ट्राय करा. जर देवाचें उतर आमी हर एका आयतारा दिसा मिस्साक येता जाल्यार एक 3 वाचपां आनी एक किर्तन म्हणटा 4 वाचपां आमी आयकता. 4 वाचपां आमी एका वर्साक 50 आनी 2 आयतार आसा. ते 50 आनी 2 आयतारांनी 4 वाचपां लेकार कितले वाचपां जालीं. आनी आतां आमची प्राय लेख जाल्यार कितल्या हजार वाचपां आमी आयकल्लीं आसात. पूण कितले आमच्या मतींत आसात, कितले आमच्या काळजांत आसात. देखून हांगा कालें करता जेजू तांचें काळीज, तांचें मन पळय विकास करता म्हणटा. विकास म्हळ्यार ते समज सारकें तांच्या मतीक ताणें उजवाड दिलो. समज सारकें जर जेजून आमच्या मतीक उजवाड दिना जाल्यार कन्नडांत अशें करता, ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿದರು म्हणटा. म्हळ्यार एनलार्ज केले, तांची मत एनलार्ज केली. ते जालें तें देवाचें उतर तांच्या मतीन केलें. हांगा अपोस्तलांक कोंकणींत असो तसो वर्ड असो आसा उजवाड दिलो म्हणून. उजवाड दिलो म्हळ्यार कालें तांच्या मतीक उजवाड दिलो. तेदोळ म्हणसर तांच्या मतीक वचनातलें तें देवाचें उतर. पळय 3 वर्सां जेजू सांगता आसून इतली शिकोवन तांणी आयकोन इतलें अजापन अद्भुत तांच्या दोळ्या मुखार पळोवन ते जेजू रुपांतर जाताना तांणी पळयलें हरियेक ते खंयचेय तांच्या मतीन नातलें पळया. देखून जेजू तांच्या मतीक उजवाड दिता. आज आमचें देवाचें उतर आमी जोगोवन दवरची कृपा. कशें मरियमायक विशयंत बायबल सांगता, पवित्र पुस्तक सांगता, तिणें तें मतीन कसयलें आनी काळजांत जोगोवन दवरलें आनी ताचे विशयी नियाळ केलो. 3 संगती बारीक गरजेच्यो आमच्या जिवितांत. देवाचें उतर आमच्या मतीन कसयचें, काळजांत जोगोवन दवरचें, ताचें नियाळ करचें. देखून काले आज आमच्या क्रिस्तांव समर्थींत यस्त भक्तीपण आमी मरियमायेचें करता. जर मरियमायेचें भक्तीपण मात्र केल्यार गी पुरो गी. मरियमायन कितें केलें तें आमी करूंक कित्याक विसरता. मरियमायन हेंच केलें, देवाचें उतर मतीन कसयलें, काळजांत जोगोवन दवरलें आनी ती त्या उतरा प्रमाणे जियोंक तें नियाळ केलें. ते जाल्यार मात्र तिचें सगळें कितें जिवीत आसा देवाक भेटयलेलें जालें. ज्या दिसा तिणें सांगलेलें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे जावं म्हूण सांगलेलें, निमाणे घडये म्हणसरी त्या उतरा प्रमाणेच जावंक ती पेसाडली आनी त्या खातीरच ती राखून रावली सगळ्या तिच्या जिवितांत. देखून आमी काली आमी एक नवें नाकरना निकालें कर मरियेचें भक्तीपण आदारल्यार मात्र पावना. मरियमायेनी जावंक आमी प्रयत्न करीचे, तिचें तें आसलेलें शेगून आमी आपणायचें. देखून आज आमी मागया विशेश जावन आज देवाचें उतर आमी जेजू दिश्टीक पडलो. आमकां खंडीत जावन मगच्या भावा आनी भयणी आमच्या कश्टां वेळार, आमच्या निराशपणा वेळार, आमच्या पिडेशिडे वेळार जेजू आमकां दिश्टीक पडटा. जेजू आमकां दिसता त्या प्रमाणे आमची आत्मीक जिणी वाडवळ जायचे. त्या प्रमाणे आमी देवाच्या उतराक आमी थरोली आमी ते शिकचे. देवाचें उतर वाचीचे. काली एक सांजेच्या तेरसा वेळार इतली एक सुवार्थकान घेवन वाचल्यार तें पावना आमच्या जिविताक, तें पावना. तो काळ बदलला मगच्या भावा आनी भयणी. आतां आमी आत्मीक तरान वाडवळ जावची गरज आसा आनी निमाण्या दिसांनी म्हणले बरी आमी आसां. आनी की आमचें जिवीत संवसारीत आसलें जाल्यार आज आमचें जिवीत आजुनी आमच्या कुशलकायेक मात्र आसा जाल्यार तर आमी आत्मीक तरान केदाळ चिंता पाठोवचें. आत्मीक तरान वाडवळ जावंक केदाळ आमी प्रयत्न करचें. दीस मस्त उणें आसात हर एकल्याच्या जिवितांत. पळया औचित्य कितली मरणां जाती आसात, औचित्य कितें पुरा घडती आसा. मगच्या भावा आनी भयणी म्हजो दीस आनी तुजो दीस केदाळ म्हणून म्हाकाय गत्तू ना, तुजो दीस केदाळ म्हणून तुकाय गत्तू ना. तेजे पयलें आमचें जिवीत परिवर्तन जावन सोम्याच्या येण्याक राखून रावचें तरी आमी जाय आनी सर्गींचें देणें म्हणलें तें सस्नीक जिवीत आमकां हर एकल्यांक मेळो जाय. देखून हेच खातीर आज आमी मागया. हाचे खातीर आमचो इल्लो वावर आमी करया. हाचे खातीर इल्लेशें देवाचो उतर वाचूंक आनी तसो नियाळ करूंक. कशें मरियमायन देवाचें उतर मतींत कसयलें, काळजांत जगोवन दवरलें आनी तें नियाळ केलें आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोंक तिणें प्रयत्न केलें गी. तशेंच आमी देवाचें उतर आयकून आमच्या मतीन कसोवया, काळजांत जगोवन दवरया, त्या उतरा प्रमाणे जियेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगता श्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फॉळचें कशें जेजो. भगवंती मरिया देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक
आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.